मडगाव कुडतरी रस्त्यार मंगळारा राती व्हांवन आयिल्ले ते बुरशे उदक पार्क केल्ल्या ट्रकातले ओलो कोयर भरिल्लो हो ट्रक थंय पार्क केल्लो देखून घाण व्हावत रस्त्यार आयिल्ली। ड्रायव्हराचेर कारवाई जातली मडगाव पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यान सांगला। परत एक्कय थेंब गळचो ना हाची जबाबदारी आपूण घेता, कुडतरचो आमदार आलेक्स राजिनाल्ड लॉरेन्सान सांगला। मंगळारा राती कडेन सनसड्यार 2 व्हीलर वारे निसरून पडले। गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटा वयल्यान व्हांवतल्या कोयराच्या बुरशा उदकाक लागून हे घडले अशें कळटकच वातावरण तापले। लोकांनी पालिका आनी आमदाराचो फोग काढलो। त्या उपरांत मडगाव पालिकेचो मुख्याधिकारी गौरी शंकुवाळकर आणि कुडतरचो आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्सान पालिका अभियंत्याक बरोबर घेवन प्लांटाचे इन्स्पेक्शन केले। इट वॉज बाय नेग्लिजन्स और बाय मिस्टेक अशें म्हणूंक शकता। आमचें कितें आसा, आमी ते ट्रक घेतले न्ही, 2 ट्रकान आमी ते हाफ ऑफ ट्रक घालून आमी ते सालिगांव धाडटा। ओके, काकोडा जे आसा पळय ते 100% वी आर सेंडिंग इन द व्हेकल विच इज प्रोवायडेड बाय दी गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट। थंय आमी आमची गाडी धाडिना, ही गाडी आसा आमची जी आमी सालिगांव धाडटा। तांच्यांनी कितें केलां, ती गाडी हांगासर कितें ही आमी सगळी कॉन्क्रिटींग केला पळय म्हणून तांच्यांनी थंय दवरली ती। आनी तातूंतल्यान ना जाल्यार इतलो तेंप वता हांगासून गार्बेज, केन्ना असो इन्सिडंट जावना। सो इट कॅन बी बाय नेग्लिजन्स और बाय मिस्टेक अशें आसूंक शकता। सो आय हॅव ऑलरेडी इन्स्ट्रक्टेड देम, ते कोण ड्रायव्हर आसा तांकां सगळ्यांक हाडून आय विल टेक एक्शन परत्यांनी थंय बाबा दीस वील नॉट बी रिपीटेड। कालचो इन्सिडंट जालो तेन्ना म्युनिसिपालिटी कोण पावना अशें लोकांचो बोवाळ आशिल्लो। म्युनिसिपालिटीचेच सगळे लोक आशिल्ले न्ही हांगा, म्युनिसिपालिटीच्याच लोकांनी वचून ती माती घाल्या। म्युनिसिपालिटीच्याच मनशांनी फायर ब्रिगेड हाडून ते फायर ब्रिगेडींतल्यान उदक मारून ऑफिशियल बी कोण नाशिल्लो म्हणटा तालगाचो इन्सिडंट जालो तेन्ना हांगा ऑफिशियल कोण नाशिल्लो म्युनिसिपालिटीचे। ऑफिशियल कितें आशिल्लें न्ही, आमी ऑफिशियल धाडिल्ले। फाल्यां मागीर कितें आसा, जेन्ना हांवें तांचे कडेन चवकशी केली की सर ते मारपाक येवपाक लागले म्हणून आमी मातशे पयस रावले। हे तांचें उत्तर मे बी इट इज जेन्युइन, पळोवचें पडटलें। पूण आमी मनशां आमी सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन दिवन धाडिल्लें म्हणजे धाडिल्लें 100%। आनी दे वेर हियर बिकॉज वी वर कम्युनिकेटिंग विथ देम। टोल्ड द सीओ की सीओ एमई सगळ्यांक सांगिल्लें हांवें की आज फूल एंड फायनल एक ट्रक थिंगपाक आसता लिचर्ड देंवपाना। द मोमेंट आय हॅव गॉट अ कंप्लेन आय हॅव टू एक्ट। सो आय टोल्ड देम and I told them that because of your fault I have to listen to some nonsense from somebody. Now I am not here to, I know my rights, I know my duties also. I know my job, what I have to do. So moment I came yesterday, first thing I did was see that it was flushed, because I didn't know it was so much. I thought with mud it would be okay, niche mat malya, but जायना ते. So flushing को थोड़ा much time लागला. Anyway, we did it. I took care of all responsibility. I took care of all the things to see that nobody fell again, and we left. Today I told them it's clean, don't bring anything. So they have assured me that they will not bring, not park trucks, and not one drop will come on the road. So they have to take responsibility. And I told them if you don't do it, it's a warning for you. I will not tolerate it. म्हणजे I will see हांव ट्रक हाडायतलो आनी मागीर म्हणा काय म्हूण ट्रक हाडायलो म्हाका ट्रक वचपाक दिवपाक ना, देंवपाक दिवपाक ना ताका। मंगळारा राती पार्क केल्ल्या ट्रकातलो ओलो कोयर रस्त्यार व्हांवपाक लागिल्ल्यान उण्यात उण्या 5 दुचाकी चालक निसरून पडले। देखून सनसड्यार मोठो बोवाळ जालो। परिस्थिती हाती भायर वता अशें कळ्ळ्या बरोबर आमदारांनी धांव मारली। कांय आमदारांनी लोकां कडेन हुज्जतय घातली। कुडतरी आनी रायचो लोक थंय एकठांय जालो। लोकांनी आमदारा कडेनय हुज्जत घातली। गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, जवाहर बर्वे आनी निखिल चलमी।